गोंय आणि गोंय सरकार नातलां इयर एंड आणि पुलाच्या दबाज्याच्या मुडान असतानाच ते वाटेन कर्नाटकान म्हादय व्हेली. गोंयाक मोठो धपको. कळसा बंदरा प्रकल्पाक केंद्राचो बावटो. सुधारित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. अशें केल्ल्यान आतां म्हादय न्हंयच्यान 3.9 TMC उदकाचो वांटो घेवपाक कर्नाटका मुक्त. कर्नाटकाचो WRD मंत्री गोविंद करजोळान कर्नाटक विधानसभेत माहिती दिली. ताणें मुख्यमंत्री बोमाय धरून प्रधानमंत्री मोदी मेरेन सगळ्यांचे उपकार मानले. केंद्रीय मायन्स मंत्री आणि धारवाडचो खासदार प्रल्हाद जोशीन ट्विटरावरवीं कर्नाटका सरकाराक परबी दिली. गोंया मुखार मोठी चॅलेंज. कर्नाटक सरकार म्हादयचेर गोंय सरकारा परस 4 पावलां फुडें आनी आक्रमक. गोंय फुडें कितें करतलें, सरकार कितें पावलां उखलतलो हाचेर सगळ्यांची नजर. विरोधकांनी सोशल मिडियार खदळ सुरू केलो. पयलें ट्वीट विजयाचें. जेन्ना असलो स्पायनलेस मुखेलमंत्री मेळटा जो आपल्या कदेला खातीर आपल्या आवयक विकूंक शकता, तेन्ना गोंयान हेंच जातलें. फुडें आसा तें गोंय व्हरून घाटार तो विकतलो आपले कदेल राखपा खातीर. आज हे मुखेलमंत्र्याक एक खंयचे तरी फोडून हाडिल्ल्या आमदाराक मंत्री करपाचें पडलां, तो फोकस आहा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादय बरोबर लास्ट सेल्फी तुमी आतां काडात म्हणून. कित्याक हें ताजें नवे वर्साचें गिफ्ट की म्हादय म्हणटा ती कर्नाटकाक ताणें विकली. तो म्हणटालो की आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून ही ताणें कर्नाटकाक आपले कदेल राखपा खातीर सरेंडर केली. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें, DPR क्लियर जालो म्हूण कर्नाटका उदक व्हरूंक शकना. तो रानवटी जीव संरक्षीत राना वाठार. आमी केंद्रा कडेन म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमपाची मागणी करतात. तशें जाल्यार म्हादयचें उदक कोणूच बेकायदेशीरपणान वळोवंक शकचो ना. हांव परत एकदां सांगता, जरी सुद्दां कळसा बंडुऱ्याचो DPR एप्रुवल दिलो आसत जाल्यारूय बी त्या प्रोजेक्टाक कितल्योश्योच NOC आनी बाकीच्यो लागतल्यो त्यो अजून घेवपाच्यो आसा. बट हाज्या खातीर म्हणजे अकॉर्डिंग टू द अवॉर्ड ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. केंद्र सरकारा कडेन आमी जाता तितके बेगीन ही ऑथॉरिटी फॉर्म जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमचो अठ्ठास आसतलो. आमी ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले आनी परत एकदां म्हणजे हें उदक जें अवॉर्डान दिलां ताज्या भायर आमी ऑलरेडी अवॉर्ड आमी चॅलेंज केलात, बट तरी सुद्दां अवॉर्डाच्या भायर हें उदक कशाच पद्दतीन डायवर्ट करूंक दिवचें ना. ऑथॉरिटी फॉर्म करून उदकाचेर कंट्रोल दवरप ही आमची प्रायोरिटी आसतली. केंद्रा कडेन हाज्या खातीर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेवप हाज्या खातीर आमची कंप्लिटली प्रायोरिटी आसा. म्हादयच्या बाबतींत राज्य सरकार खंयच्याच बाबतींत कॉम्प्रोमायज करचें ना आनी ऑथॉरिटी फॉर्म करपा खातीर मागीर मोदीजी आसात, अमित भाई शाह आसात किंवा शेखावत ह्या सगळ्यां कडेन वचून जाता तितके बेगीन ऑथॉरिटी फॉर्म करून म्हणजे ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आसा तसो फॉलो तरी निदान करप. ज्या निमित्तान तांच्यांनी जें उदक डायवर्ट केलां ताजेरूय कंट्रोल येतलो आनी निश्चित रित्या म्हणजे गोंयचो शेअर जो आसा हो गोंयाक मेळपा खातीर आमी सरकार म्हणून पुराय आनी हांव वैयक्तीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत गेली कितलीशींच वर्सां म्हादय हो विशय लागच्यान पळयता. हांव पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करता. हो विशय आमी खंयसरूच सोडचे ना. गोंय सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.